हायस्कूल असतं दोन हायस्कूल बरोबर असतं त्या शाळेचे विद्यार्थी ते निर्णय समाजात खेळ खेळतात त्याच्यासाठी ह्या काम लागून उपलब्ध ना हे दोन्ही जे इश्यू आसा पळय कोणाचे आसा तेंचे पर्सनल विशय आसा आनी ते एवरी ग्रामसभेक मातशे ट्विस्ट आनी टर्न करून सेम विशय घेवन येता. सो आयज आमी सगळ्यांनी मेळून एक ठराव घेतलो की हे विशय भायर मांडपाचे आनी हे तेंचे कोर्ट मॅटरूय आसा आनी ते एकदम एकामेकाच्या आंगार वचून वायलन्स जावपाचो आसलेलो. सो आमी तो अवॉयड करपा खातीर आमी तेंचे ठराव भायर मांडलेले आसा. ठराव घेवची ना आनी हांव म्हणटा की लोकांनी म्हाका ह्या गोष्टी खातीर खूब सपोर्ट केलेलो आसा. लोक आमच्या वांगडा रावलेले आसा आनी लोकां खातीरूच आयज ही ग्रामसभा बऱ्या भशेन पार पडलेली आसा. सो हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा कित्याक लोकांनी बऱ्या भशेन म्हाका कॉपरेट केलेले आसा. म्हाज्या वॉर्ड मेंबर्सांनी म्हाका सपोर्ट केलेलो आसा. सो दॅट्स ऑल. प्रायवेट प्रॉपर्टी तुम्ही ह्या करूंक शकना कितें जर प्रायवेट प्रॉपर्टी एका मालकाची असेल तर त्या मालकाचो अधिकार त्याच्या कडसून एनओसी हाडप आणि तो जर करून घेतलो त्याचे कडेन एनओसी आसत. तुम्ही जर गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसा न्हू आणि थंय जर पंच कोणूय आसा न्हू गव्हर्मेंट ऑफिशियल जर थंय जर तो कितें हे म्हणजे इलिगल एक्टिविटी करतात जाल्यार देर हॅज टू बी म्हणजे कॉन्सिक्वेन्सीस म्हटल्यार तेका तेचेर अपोज करूंकूच जाय. पूण तुमी प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर येवन मागीर तुमी म्हणटात की हे इल्लिगल आसा ते इल्लिगल आसा. अरे तुम्ही जर कोरगांव येयशात जाल्यार त्या तीस मेरेन ह्या तीस मेरेन द होल प्रॉपर्टी कम्स टू द कोनाडी फॅमिली एंड पार्ट ऑफ द देशप्रभू फॅमिली. जर तुम्ही थंय जर आमी हे गटरां बांदिनात रिटेनिंग वॉल बांदिनात जाल्यार नुकसान आसा न्ही. जाल्यार आमचें तेच म्हणलें आसलें